नमस्कार. जशें की तुमकां खबर आसा की लडाख हे एक माउंटेनस रिजन आसा आनी हांगा हार्श क्लायमॅटीक कंडिशन आसता आनी इतल्यो सगळ्यो जॉग्राफिकल बॅरियर्स आसून सुद्दां ह्या लोकसभा इलेक्शनाक आमकां एक बरी पर्सेंटेज मेळिल्ली आसा. ती जावन आसा 71.82%. आमचे जे लास्ट इलेक्शन जाल्ले 2019 सो तेजी पोलिंग पर्सेंटेज आसली आमची 68% विदाउट पोस्टल बॅलट वोट्स. सो आमी ह्या इलेक्शनाक खुबशी मेहनत घेतली. पयले म्हणजे आमी पयले काम केले ते आमी जो आमचो इलेक्ट्रल रोल आसलो तो आमी प्युअर आनी हेल्दी केलो. तो कसो केलो, जितले बी आमचे डेड वोटर्स आसले इलेक्ट्रल रोलाचेर त्या सगळ्या इलेक्टरांचे आमी नांव काडून उडयले. आमी हावस टू हावस सर्वे केली आनी आमचे जितले बी BLOs आसले ते घराघरांनी वचून तेंच्यांनी फायंड आउट केले आनी त्या डेड वोटर्सांचे तेंच्यांनी नांव काडून उडयले. तशेंच आमी आमची एक प्रोग्राम आसा स्वीप सिस्टमॅटीक वोटर एज्युकेशन एंड इलेक्ट्रल पार्टिसिपेशन. हेजो मेन उद्देश आसा वोटर्स एज्युकेशन एंड वोटर्स पार्टिसिपेशन. हो एक इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाचो फ्लॅगशीप प्रोग्राम आसा आनी हेज्या अंडर आमी खुबश्यो एक्टिविटी केल्यो, जश्यो की आमी बायक रॅली केल्यो. देन आमी क्रिकेट मॅच दवरली लोकांसाठी. मागीर एक गांवान एक ब्लॉसम फेस्टिवल जाता अंडर जेन्ना तेंचे एप्रिकॉट जाता तेन्ना ते एक फेस्टिवल करता गांवांनी आनी हो फेस्टिवल तेंचो इन लार्ज स्केल करतात ते आनी तेतून सगळे गांवचे लोक पार्टिसिपेट जाता, तशेंच फॉरेनर्स पार्टिसिपेट जाता. सो हो एक प्लॅटफॉर्म आमी यूज करून एक लोकां कडेन बरी मॅसेज पावयली आनी सगळ्या लोकांक आमी रिक्वेस्ट केले, बाबा तुमी ह्या इलेक्शनाक तुमी पार्टिसिपेट करपाक जाय आनी तुमी यू वॉन्ट टू मेक लडाख एज नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ पोलिंग पर्सेंटेज. सो आमकां लोकां कडसून बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आनी लोकांनी आमकां एप्रिशिएट केले. तशेंच आमी स्कूल कॉलेजीसान खुबशे प्रोग्राम केले. तेंचे इलेक्ट्रो लिटरसी क्लब केल्यो आमी कॉलेजींनी. प्रत्येक कॉलेजींनी इलेक्ट्रो लिटरसी क्लब केलो आनी तेतून आमी कॉलेजींनी प्रत्येक कॉलेजींनी एक एम्बॅसेडर म्हणून अपॉयंट केलो आनी तेज्या माध्यमांच्यान आमी जे आमचे नवे वोटर्स आसा, यंग वोटर्स आसा तांकां आमी मॅसेजी पावयल्यो आनी तांकां सांगले द इम्पॉर्टन्स ऑफ कास्टींग देर कॉन्स्टिट्युशनल रायट एंड कॉन्स्टिट्युशनल वोट. आमी तांकां इन्फॉर्म केले, बाबा दीस इज युअर कॉन्स्टिट्युशनल रायट आनी तुमी ह्या इलेक्शनाक तुमी वोट करपाक जाय. तशेंच आमी रेडिओ, TV, सोशल मिडिया हेजो बरो ह्या प्लॅटफॉर्माचो एक बरो यूज करून लोकां कडेन आमी मॅसेजी पावयल्यो आनी लोकांक कन्विन्स करपाचे आमी खूब प्रयत्न केले आनी ह्या आमचो जो प्रयत्न आसलो तो सफलूय जालो. तशेंच आमी इलेक्शनाचेर 3 मॅगझीन पब्लीश केले आनी हे जे मॅगझीन आसले ते आमी प्रत्येक लोकां कडेन पावयले आनी त्या मॅगझिनाच्या तर्फे आमी खुबशे इन्फॉर्मेशन बी लोकांक दिले, जशें की तांचे रायट्स कितें आसा, जर तांकां कंप्लेंट फायल करपाक जाय कळ्ळें न्ही, तांकां आमी इन्फॉर्मेशन दिलें अबावट C-Vigil. ओके, C-Vigil कशें एक्टिवेट जाता. ओके, आनी तुमकां जर कंप्लेंट करपाक जाय कोणाच्या बद्दल इफ देर इज एनी MCC वायलेशन, सो हो C-Vigil कसो यूज करूं शकता हे इन्फॉर्मेशन. मागीर तांकां फॅसिलिटी कितें अवेलेबल आसा, लोकांसाठी कितें कितें फॅसिलिटी अवेलेबल आसा, जशें की सक्षम सुविधा, ह्यो ज्यो फॅसिलिटी आसा लोकांसाठी तेजे पण इन्फॉर्मेशन आमी ह्या मॅगझिनाच्या तर्फे आमी लोकां कडेन पावयले. तशेंच आमचे जे रिलिजियस हेड आसा, बुद्धिस्ट म्हण नाका किंवा क्रिश्चन म्हण नाका किंवा तुमचे मुस्लीम म्हण नाका, हे जे रिलिजियस हेड आसा तेंच्या कडेन आमी पर्सनली तांकां मेळ्ळे आनी तांकां सांगलें की बाबा हे जे इलेक्शन आसा ते इम्पॉर्टंट आसा आनी तुमचे जितले बी लोक आसा, तुमचे गांवचे लोक आसा, तुमकां सगळ्यांक तुमच्या माध्यमांच्यान तांकां मॅसेज वचपाक जाय की ह्या इलेक्शनाक तेंच्यांनी पार्टिसिपेट जावपाक जाय आनी वोट करपाक जाय. सो आनी तेंच्यांनी आमच्या रिक्वेस्टा प्रमाणे तेंच्यांनी आपल्या आपल्या ग्रुपांचेर सगळ्यांक मॅसेजी पावयल्यो आनी आमकां हे पण तेंच्यांनी सांगलें की बाबा जितले बी पयलीं इलेक्शन जालां आमच्या कडेन पयलीं कोणूच येवंक ना. ओके, आनी म्हाका दिसता तुमी फर्स्ट टायम एज अ चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर आमच्या कडेन येयल्ले आसा आनी आमकां तुमी रिक्वेस्ट केल्ली आसा आनी दे एप्रिशिएटेड अवर एफर्ट्स. ओके, आनी तशेंच आमी मागीर डोर टू डोर कॅम्पेनूय स्टार्ट केली
आणि आमी एक बरें इन्विटेशन कार्ड केले आणि प्रत्येकाच्या घरा गेले. ओके. हांवूय स्वता गेलो. जितले बी आमचे व्हडले पुलिंग स्टेशन्स आसले, चड चड वोटर्स आसले, प्रत्येका कडेन आमी गेले आणि तांकां प्रत्येकाक पर्सनली इन्विटेशन दिले आणि आमच्या वांगडा मिडिया बी आसली आणि सो दे वर क्वायट हॅप्पी. सो तेंच्यांनी पण आमकां बरो रिस्पॉन्स दिलो. सो तेंच्यांनी आमकां एप्रिशिएट केलें. मागीर आमी ह्या इलेक्शनाक खुबशे बॉलिवूड एक्टर्स यूज केले, जशे की शक्ती कपूर म्हणनाका, तुमचो मुकेश खन्ना म्हणनाका किंवा विनोद चोप्रा. मागीर तुमी महाभारत पळयलां आसतलें सगळ्या लोकांनी. तेतून जो आवाज आसा हरीश भिमानी, ओके, तेणें पण आमकां मॅसेज दिली. आणि हे जे आमी जितले बी आमी बॉलिवूड एक्टर्स यूज केले, प्रत्येकानी आमकां ₹1 पण चार्ज करूंक ना. ओके. आमच्या उतराक तेंच्यांनी एक बरी मॅसेजी दिल्यो आणि त्यो मॅसेजी सगळ्यांक सर्क्युलेट जाल्यो आणि लोकांनी पण खूब एप्रिशिएट केल्यो, कित्याक फर्स्ट टायम अशे बॉलिवूड एक्टर्स येवन लडाखान लोकांक इनवायट करपाक लागले की तुमी बाबा येया आनी वोट करा. सो इट वॉज अ गूड इनिशिएटीव आणि वी आर क्वायट हॅप्पी दॅट आफ्टर सीइंग दीस रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल. आणि म्हाका दिसता ह्या इलेक्शनाक आमकां एक बरी पर्सेंटेज मेळिल्ली आसा आणि अशीच तर आमी फुडें कॅम्पेनींग करीत जाल्यार म्हाका दिसता एक फुडल्या इलेक्शनाक पण आमकां एक बरी पर्सेंटेज मेळोंक शकता.